डिचोली तालुक्यात नार्वे गाव हा आणि त्या नार्वे गावात मसनादेवी ही एक प्रसिद्ध अशी जात्रा आसा। श्रावण महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळारा ही व्हडल्या प्रमाणात जात्रा जाता आणि हजारो भाविक हांगासर येऊन देवीचे दर्शन घेतात। अशा गजाली आयकूंक येता की ही जी जात्रा जी ती एक प्रकारे प्रसिद्ध जी जे महिलांका जे भुरगे जायना अशा महिलांका ही जात्रा अशी स्पेशल अशी म्हणू शकता। जी मसल देवता हांगासर स्थापीत जाल्ली आसा, प्रत्येक वर्षाची परंपरा आसा की ही देवी जी आसा ही सगळ्यांच्या हाकेक धांवणारी अशी देवीची आज जात्रा। जात्रोत्सवाच्या निमतान सगळ्या गोमंतकीय लोकांक हांव शुभेच्छा दिता। तशेंच मागता देवीचे आशिर्वाद सगळ्या जनतेचेर नागचे आनी लोकांची मनोकामना पूर्ण प्रत्येक भाविक जो हांगासर येता कसली तरी आपली मनातली इच्छा घडोवन श्रावणाच्या तिसऱ्या मंगळारा जात्रा जाता। एका तारीख लागना तिथी लागना तशें कांय ना, हे डायरेक्ट श्रावणाच्या तिसऱ्या मंगळारा। आनी जी पोर्तुगीज म्हणजे देवी आमची नवसाक पावता, कोणाक भुरगे जावपाक जाय, कोणाची कितें आंगवण केल्ली आसा ते सगळें जाता। आनी कोण आंगवण करता म्हणजे कोण पायणे बिणे घालपाचें कितें आसा ते आंगवण जाल्या उपरांत लोक पायणे घालता, सगळें जाता। आनी कोणाची कामाची धंदे सगळ्या नवसाक आमची देवी पावता। आनी आमची कोण अशी मरता अशी डिलिव्हरी जावन बायलां कितें जाता कोणाक पेशा बी काडपाची ते सगळें आमी हांगासर करता। आनी ते खात्र्या वेळेक ते काम करपाचें ते आमी गांवकार करता, चडसो हांवच करता। आनी कोण बायलां मरता अशें डिलिव्हरी जावन तांकां आमी हांगासर घालता। ते सगळे भितर तेंचे हांगा करता आनी तेंची मेल्या उपरांत ते दीस हें कितें आहा तें सगळें कांय करपाचें ना। मसना देवीचें म्हणटा तें आमचें नार्व्यां कणकेश्वरी, शांतादुर्गा, रवळनाथ आनी हांचे पंचायतान आहा तातूंत हो एक पार्ट येता मसना देवीचो, कळ्ळें। तातूंत हें एक देवूळ आसा, थंय नगरेश्वराचें देवूळ आसा आनी बावका देवीचें आहा। थंय तशें उत्सव जाता तसो हो एक उत्सव श्रावण म्हयन्याच्या तिसऱ्या मंगळारा जाता, कळ्ळें। आनी त्या भायर हांगा मंगळाराक हांगा पयलीं देवूळ उक्तें नासतालें, आतां मंगळाराक हांगा देवूळ उक्तें करतात। तशें मंगळारा सकाळचे 8 ते आमी 3 सुद्दां आसतात हांगा। आनी जवळ जवळ 500 ते 600 लोक हांगा असतात। ताजें कारण म्हणल्यार कितें, फक्त नवस। समज कोणाक एक भुरगें बी ना जालें, भुरगें तर हें चड लेट जाता जाल्यार हांगा येवन नवस करतात।